रोड आसा न्हू हो एक्चुअली दाबोलीम आनी कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सीचो इन बिटवीन रोड म्हणल्यार जाता आनी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट रोड इन दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी बिकॉज ऑफ दाबोलीम एअरपोर्ट। हांगासर कितें जाता, शॉर्टकट रोड जाल्ल्या कारणान हांगासर सगळे जाण जे एअरपोर्टार वयता जावं प्रायवेट व्हेकल्स जावं टॅक्सी व्हेकल्सांक तरी एक्चुअली बॅन आसतना तरी सुद्दां ते हांगाच्यान बेगीन पावपाक जाय म्हणून एक शॉर्टकट मारून वयता। खुबशे हांगासर फाटल्या दिसांनी एक्सिडंट जाताले, त्याच कारणान आमचे मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तशेंच आमचे लोकल MLA आमचे मोविन सर गुदिनो तेंच्यांनी कितें केलें, टारिंग करून काडले। फर्स्ट फेजीचेर टारिंग केले, हांगासर जे लोक गार्बेज उडयताले ते रस्त्यार कॅमेराज घातले, हांगासर मदीं स्ट्रीट लायट्स वर्क जायनासल्यो त्यो थोडे पोल्स रिप्लेस केले, स्ट्रीट लायट्स अपग्रेड केल्यो आनी आतां थर्ड फेजीन म्हटल्यार हांगासर आतां 66 लॅक्स स्पेंड करून PWD फंड्सा थ्रू हांगासर क्रॅश बॅरियर येता, जेणे करून जे एक्सिडंट जावन सगळे चुकून रस्ते गाडी सकयल पावपा नाका कारणान ते एक क्रॅश बॅरियर जाता। सो इतली कामां दाबोली वाठारांत हांगा जाल्ली आसा आनी अपग्रेड जायत आसा त्या, सो जाणून जावन बरें दिसता की हेज्याय फुडें कामां बरी जातलीशी। आज बरोचो बरो दीस, आमी ताका विघ्नहर्ता म्हणटा आनी जे आतां सरान डेव्हलपमेंट वर्क्साचें जे काम घेतलां पळय क्रॅश बॅरियर, सो तोय एक विघ्न टायप हरपाचो काम तो। सो बरो दिसाक एक बरोचो काम इनॉग्रेट जाल्लो आहा, कारण 2-3दां हांगा एक्सिडेंट जाल्ले आसा, खूब स्लोप आसा। सो आमकां संवय जाल्ली आहा ती कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी अख्खे इंडियान वी आर ब्लेस्ड टू बी एक वर्ल्डान सगळ्यान लार्जस्ट पार्टीचो एक मेंबर, सादो कार्यकर्ता आनी आमकां एक डायनॅमीक मिनिस्टर आनी MLA जे लास्ट 6-7 टर्म्साक गावल्लो आसा पळय, आमकां हॅबीट जाल्ले आहा इनॉग्रेशन डेव्हलपमेंटाची। सो आमचो कर्तव्य कितें आहा, डेव्हलपमेंट करीत रावपाचो आनी इट इज ऑन पीपल। तांकां डेव्हलपमेंट जाय की तांकां डिफरंट जेन्ना इलेक्शन जाता पळय ते सिनारियो चेंज जाता, डेव्हलपमेंट बिकम्स द लास्ट क्रायटेरिया फॉर वोटींग। ते जावपा जायना। आमी जेन्ना इलेक्ट करता पळय मनशाक डेव्हलपमेंटाचे बेजीर आनी डेव्हलपमेंट करपाक इलेक्ट करता, पूण जेन्ना इलेक्शन जाता पळय तो क्रायटेरिया लास्ट येता डेव्हलपमेंटाचो। सो दॅट लोकांनी चिंतपा जाय एक्चुअली वेदर फॉर वॉट वी आर वोटींग। सो वी आर ब्लेस्ड टू हॅव अ डायनॅमीक मिनिस्टर आनी अशें एवरी वीक आमी पळयता एक ना एक इनॉग्रेशन चालूच आसता। सो फुडें तुमी पळयतले सरान जशें सांगलां की फ्लायओव्हर येवपाचें आहा, सो नेक्स्ट इनॉग्रेशन वील बी दॅट आय थिंक सो। सो थँक्यू। हांगा अनेक काम जाल्लें आसा। पयलो रोड सारको रफ रोड आसलो, हॉट मिक्सिंग जायनासलो, तो हॉट मिक्सिंग हांवें तेन्ना करून गेलो कांय वर्सां पयलीं, 2-3 वर्सां पयलीं। इवन तो स्लोप सकयल माटवे देंवता तो स्वता मेशिनाचेर रावन हांवें तो करून घेतलेलो। ते उपरांत हिंगा सेफ्टी आमी पळयताले, सदां हे दोंगर कोसळटालो, बिल्डिंग हांगा आयला कशें सांबाळटलो, तेकाय आमी स्टेप्स घेवन येता। तुमी पळयलां तें कितें जाल्लें आसा तें कशें नेटींग घालून, आनी म्हाका दिसता देव हिंगा सांबाळटा। पयले म्हळ्यार हिंगा ल्हान देवूळ आयलें आनी ताका लागून देवच हांगा हें सांबाळटा। तें सगळें करतना तरी आसतना लोक हांगा इतले स्पिडीन येता, हो शॉर्टकट जावन आसा। एअरपोर्ट एवरीबडी प्रिफर्स टू गो दिस सायड, शॉर्टकट आसा म्हूण चड करून आमचे टॅक्सी भाव एक सेफ्टी मेजर म्हूण पयले एक टायमा आमी टॅक्सी हे सायडी वचपाक बंद केल्ले। एक आमी मागीर रोड मातशें रुंदीकरण खंय जाता थिंगा केलें, हॉट मिक्सिंग केलें आनी कॅमेराय आमी लायले गार्बेज हाडून उडयता म्हूण। आनी मागीर आतां बॅरिकेड जे आमकां जाय आसले, आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू National Highway Authorities and I think Harish is here that ultimately we got it passed and they are starting the work. Amonkar starting the work jatitle begin korche at a cost of 66 lakhs and 32,000 I think. This particular barricading will be done. जे लोक कोण सगळो वचपाना की शॉर्टकट सगळे मारपा सोदता, लायफानूय तशें जालां। शॉर्टकट मेळटा जाल्यार लोक घुसले सेफ्टी पळयनासतना, पूण दीस इज फॉर द सेफ्टी। अशे अनेक वस्त आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायत आसात। काय थोडे दीस पयलीं डेली आमी ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे आमी ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेशन केलां। आतां सेफ्टी बॅरिकेड आमी घालता। तुमी पळयतले येता एवरी वीक कितें ना कितें आसतलें।